Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. सुरुवातीची उतरां. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज प्राचीन काळाचो दुसरो आयतार आनी आयच्या सेवा धर्मांचो विशय देवाची उपुरबायेची जावन भरवशान जिवीत सारुया. आमच्या जिवितांत भितर सरून देवाचें बरेपण आमचे सवे वळखून घेवन भरवशान जिवंक प्राचीन काळ जावन आसा आमकां एक सोयेक. आमी देवाची उपुरबायेची म्हणटोच देवा संबंधान रावून देव सांगता तें आयकून देव दाखयता ती वाट चलून आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां उलो. देवाच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक देव सदांच बाळगून दवरता आनी जिविताच्या अवघडायेंतलीं, कोश्टांतलीं, प्रस्नांतलीं आनी निराशीपणांतलीं भरवशान भायर सरूंक देव कृपेन भरता. बऱ्या देवाची बरीं भुरगीं आमी जावन देवाची उपुरबाय आमच्या जिवितांत अनुभवून भरवशान फुडें पावल मारूंक आमकां देवाची कृपा हे मिसाचे भेटेन मागुया. प्राचिताची रीत. सोम्या जेजू, तुजी उपुरबाय दर दिसा चाकूंक, भोगूंक आनी अणभवूंक आमकां वेगवेगळ्यो संदी मेळटात. पूण आमी आमच्या वाद्याचीं जाल्यान आनी तुजेर आमी विसर घातला. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू, क्रिस्ती जिविताचे यात्रेंत भावपणान आनी एकवटान जिवंक तूं आमकां आपयताय. पूण आमच्या भावा भयणीची उपुरबाय धरून सेवेच्या मोनान जिवंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या जेजू, आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा तें तुजे खुशे प्रमाणें घडटा म्हूण मानून घेवंक आनी तुजी भोक्ती खऱ्या काळजा मोनान करूंक आमी विसरल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूत कोर. वाचपा आदीं विवरण. पयल्या वाचपांत देव उपुरबायेन आब्रामाक आपोवणें करता आनी आब्राम देवाच्या आपोवण्यांक होयकारी जबाब दिवन आख्या मनशाकुळाचो उपुरबायेचो बापूय जावंक आपोवणें स्विकारता म्हूण उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां ठावें जाता. दुसऱ्या वाचपांत शुभ वर्तमाना पासत सोसूंक आनी तें पोरगोटूंक आनी देवाची दयाळाय चाकूंक भाग्यवंत पावलो तिमोथाक आपले दुसरे चिटींत संदेश दिता. शुभ वर्तमानांत देव बाप आपल्या पुता जेजूच्या रुपांतरा समोयार खेरीत उपुरबाय पोरगोडटा आनी पुता जेजूचेर भरवासो धरून फुडें वचूंक भाग्यवंत मातेव शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां जागयता. शिताबेन देवाचें उतर आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान आब्रामाक म्हणलें, तुजो देस, तुजो घोराबो आनी तुज्या बापायचें घर सोड आनी हांव तुका दाखयतलों त्या देसांत वच.
हांव तुजे थावन एक व्हड पोरजा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालतात तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलों. तुजेर शिराप घालतात तांचेर हांवूय शिराप घालतलों. प्रिथुमेवेलीं सगळीं कुळां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सर्वेस्परान सांगलोलें तशें अब्राहमान केलें. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वाशीपणाचीं. नीत आनी प्रामाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुखोळाच्या काळार दाणो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळयोनूच आसा. ताचे भायर आमकां आधार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भोव मोगाच्या इश्टा. देवाचे पदवेचेर पातयेवन शुभ वर्तमाना खातीर कोश्ट सोंसून घे. आमी कितें बरें केलां ताचे पासत न्हय, पूण आपली येवजण शाती पावोवंक आनी आपले कृपेच्या देण्या पासत ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आमकां पवित्र जावंक आपयल्यान. ही कृपा जेजू क्रिस्ता सोवे काळा आदीं आमकां दवरलोली आसली, पूण जेन्ना आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो तेन्ना मात ती आमकां पावली. ताणें मरणाचो भस्म केलो आनी शुभ वर्तमाना वरवीं जिवीत आनी अमरण पांकोशी केली. सर्वेस्पराचें उतर. उद्गार. लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो ताळो आयकूं आयलो. हो म्हजो पूत, खेरीत अपुरबायेचो. ताचें तुमी आयकात. मातेवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दीस जाल्या उपरांत जेजून पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआमाक, जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बराबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताचें मुखामोळ सुर्या परी लोकलोकीत जालें आनी ताचें आंगोस्त्र उजवाडा परी धवी फूल जालीं. ओचितूच मोइसेस आनी एलिजा जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना
पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जोबोर बरें. तुका खुशी जाल्यार 3 तोंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. तो उलोयता आसतनाच एका पोरजोळीत कुपान तांचेर आपली सावळी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत, खेरीत ओपूरबायेचो. ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण. तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शीस एकदम भियोन साश्टांगी पडलें. पूण जेजू लागीं सरून तांकां हात लायलो. ताणें म्हणलें, उठात, भियो नाकात. दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेजू बगर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरावेले देंवतासतना जेजून अशें तांकां फर्मायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात. सोम्याचें शुभ वर्तमान. भावार्थ्यांचे मागणे. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरजेसोवे ओपूरबायेन वागून देवाची ओपूरबाय तांकां चाकूंक दिवंक आनी क्रिस्ती धर्म एकवटान सांबाळूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलेंपण विसरून पोरजेची ओपूरबायेन सेवा करूंक आनी नितीचो आनी प्रमाणीकपणाचो समाज बांदून हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमी सगळ्यांनी देवान आमचे सोबे दाखयलोली ओपूरबाय वळखून घेवन देवाचो आनी मनशा कुळाचो ओपूरबायेन क्रिस्ती मोग करूंक आनी देवाक मानता तसलें जिवीत जियोंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या समाजान खरें मनीसपण आनी खरें क्रिस्तांवपण आसूंक आनी सगळ्यांनी देवाच्या आज्ञांक मान दिवन देवाची खुशी वळखून घेवन देवाशी परत येवन नवसरलोलें जिवीत जियोंक बापाचो आदार सगळ्यांक मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. नियाळ, हो म्हजो पूत, खेरीत ओपूरबायेचो. ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. माथ्यू 20:17-5. नियाळाक आधार. आमी देवाची ओपूरबायेचीं भुरगीं. आमचो दर एकल्याचो तो खेरीत भशेन मोग करता. जिविताच्या दर एका पावलाचेर देव आपली नदर आमचेर दवरून आसा. आमी घडये हें विसरता आनी आमच्या राटावळींनी शेकता आनी बुडता. देवाचो उगडास करून घोटाय घेवचे बदलेक
उचांबोळ जावन भोंवता. पयल्या वाचपांत आब्रामाक सगळें सोडून आपल्या मार्गार चलोवंक आपयता. ताचें नांव सगळ्या संवसाराचेर आशिर्वाद घालूंक आनी आशिर्वाद मागूंक वापुरतलो आनी व्हड संस्थीचो तूं बापूय जातलो म्हूण भासावणी करता. देवाचें आयकून आब्राम तशेंच करता आनी आयज तशेंच घडटलोलें आमी पळयता. जेजूचें शुभ वर्तमान आमी वाचून त्या प्रमाणें आमचें जिवीत जियेल्यार अपुरबायेचो आमचो देव आमचें नव्यान रुपांतर करतलो. देवाक मानवलोलीं जावं ताची येवजण मांडून ताच्या उतरा प्रमाणें दुसऱ्याची सेवा केल्यार देव आमचे थंय दादोस जातलो आनी आमकां आपलो वावर करूंक आशिर्वादान आनी जाणवायेन भरतलो. कोलकाताची सांत तेरेजा देवाक मानवलोली जावं आपले वण्टींतली भायर सरून पेडेस्तांची गोरिबांची सेवा करूंक फुडें सरली. बापा, तुका मानता तशें जियोंक दर दिसाक सकाळीच्या मागड्यान तुजी येवजण मांडून तुका जाय तशें जियोंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev baren koro.